Deborah distimogar baburindo. Sogranto mga ukardita emisant. Achemisan biritao. Frenzy gomisa chotme pasot. Antes barabor Agustin Fernandes ta chotme pasot. Magung laila kezia. Taje bori bola ke pasot em brigache. Anik tes bash magung laila John and Leonard miskita tamso kazara todis. Ai saibin veta bashin Nakili Aurora Miskita Deusa Pequeno Francis Pereira Monteiro Andabuli Zeni Gama Toren Sogne Mananduron Misan Bato Gimia and Kiribashin Maguya Zakam Chamagne Chorgoroz Jimbolikin in the heart Pirazalia Sogne Pasota Maguya. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पो तुमची सभे आसूं मागात आनी तुमकां मेळटलें पूण आमी थिरायेन मागता तेन्ना देव उदीक आमची मागणी आयकता दर दिसाक आमच्या जिवितांत देवा सभे आमी उदीक थिरायेन रावूंक आनी थिरायेन आमची मागणी करूंक विस्वासान देवाचेर पातयेवंक आनी आमची मागणी तो आयकता म्हूण आमी उदीक घोटायेन बरवशान बाबार्थान ताचे लागीं मागूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आज पवित्र सभा बागेवंत एलिझाबेथ हांगरीची मार्गारीत आमी म्हणटा स्कॉटलँडाची आजचो उगडास करता तिचे विणवणेन आमकांय सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर ह्या मिसांत आमी किरीत भाशेन वांटो घेता तेन्ना आमी पातकी म्हूण वळखून घेवन देवाची काकलुती कुलो मारून आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा बोलिनो सगळ्या विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून ओमसो ओळखरात हे पासत बागदीन सुदान सांकवार मरी सगळ्या दुतान आनी भोगतान तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमचे सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सुमया काकूत कोर सुमया काकूत कोर क्रिस्ता काकूत सोमया काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा दुबळ्या सवें क्रिस्ता रुपणें ओळखूंक आनी मानान घेवंक बागेवंत एलिझाबेथीक तुवें कृपा दिली. तिचे विनोतीन दुबळ्यांक आनी कुश्ट्या दुखींक सांपडलेल्यांक सदांच मैपासान पावूंक आमकां आदार दी. ह्या आमी मागता आमच्या सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूर चलयता सासणाच्या सासणांक.
माकेबावाच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी तांची एक पातकी कोमरी उपजली आनी ही कोमरी म्हणल्यार आंतोनियेक इफियन आंतोनियेक राजाचो पूत. एकदां ताका रोमाक कैदी करून व्हेल्लो. ग्रीक राजवटकेच्या 127 वर्सां तो गादयेर चडलो. ह्या समयार इस्रायलांत शास्त्र समृद्ध सांडलोले थोडे जाण उपजले आनी जायत्यांक तांणी फुसलायले अशें म्हणून, चलया, आमच्या शेजाऱ्याच्या भावार्थी कोडे एक करार करुया, कित्याक तांचे सोशिल्लीं आमी कोडसल्ल्या तातूंत आमचेर खूब विघ्न आयल्यांत. ही सुचना तांकां मानली आनी लोकां मदले उर्बेन बोल्लोले कांय जाण राजाक मेळूंक गेले. भावार्थ्यांच्यो चाली रिती पाळूंक राजान तांकां रजा दिली आनी भावार्थ्यांच्यो चाली प्रमाणें तांणी जेरुसलेमांत एक खेळा रोंग बांदलो. सुनोतीचे दाग काडून उडयले आनी खोशेन वायटाचेर चाकोर जावन भावार्थ्यांची सत्याकाल रावूंक तांणी पवित्र करार सोडून दिलो. आपल्यो रितू सोडून सगळीं एक पोरजा जावची म्हूण राजान आख्खे आपल्या राज्यांत एक परगोटणी जाहीर केली. सगळ्या भावार्थ्यांनी ही परगोटणी मानून घेतली. जायत्या इस्रायलांतांनी तांचो धर्म मानून घेतलो, कुड्ड्या देवाक योद्न भेटयले आनी संवसार भोश्टायलो. किसलेव म्हयन्याच्या 15व्या दिसा 145 वर्सां वेदीचेर निसंतनाचो कांटाळो उबारलो. जुदायांच्या भोंवतणीच्या शारांनी वेदी बांदल्यो. घरांच्या दारांशी आनी रस्त्यांचेर धूप भेटयलो. समृद्धीच्या पुस्तकांक सांपडटात तितल्याय पिंजताले आनी उज्यान घालताले. कोणाय लागीं समृद्धीच्या पुस्तकांची पोर्ती आसली जाल्यार आनी ती समृद्ध पाळटात म्हूण गमलें जाल्यार राजाचे परगोटणे प्रमाणें ताका मन्नाचें फर्मोण पडटालें. तरी इस्रायलांत जायतीं जाणां थीर रावलीं आनी मेळ्ळें जेवण जेवना जावं तीं गोठ रावलीं. असलें मेळ्ळें जेवण जेवून बोश्टावचे सुवातेर आनी पवित्र करार बोश्टावचे सुवातेर तीं मरोंक कबूल आसलीं आनी तांकां जिवेशी मारलीं. इस्रायलाचेर खोर क्रोध देंवलो. देवाचें उतर हें. जबाब, तुज्या मोगा खातीर सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय. जबाब, तुज्या मोगा खातीर सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय. पातकी मनीस तुजी समृद्ध सोडून दिता देखून म्हाका कांटाळो भोगता. पातकी मनीस म्हजे भोंवतणी फांस मांडटा तरी आसतना हांव तुजी समृद्ध विसरोना. जबाब, तुज्या मोगा खातीर सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय. मनशाचे जबरदस्तींतलो म्हाका सोडय आनी तुजे कायदे हांव पाळटलों. म्हाका दोग दितात ते नुस्त्या लागीं सोदतात, तुजी समृद्ध ताणें सांडल्या. जबाब, तुज्या मोगा खातीर सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय. तुजे नेम मांडून घेनात देखून पातक्यांक सोडवून मेळो ना. समृद्ध मोडटात तांकां पळोवन म्हाका कांटाळो येता. तुजें उतर ते पाळिनात. जबाब, तुज्या मोगा खातीर सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय. उद्गार. सोमी म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव कोत्ता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं.
लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू जेरिकिया लागीं पावता आसतना कोण एकलो कुड्डो रस्त्याचे देगेर भिकेक बसून आसलो. खूब लोक तेवशिल्यान वेता ताचो आवाज आयकून तें कितें गाय म्हूण ताणें विचारलें. नाजरेतकार जेजू तेणें वेता म्हूण ताका सांगतोच तो आड्डून म्हणूंक लागलो, जेजू दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कोर. आनी फुडें वेतालीं ताणीं ओगो राव म्हूण ताका बोबाड केली. पूण अदिकूच आड्डून तो म्हणत रावलो, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूत कोर. जेजू थांबलो आनी ताका आपणाशी आडू लावन तो लागीं सरतोच ताणें ताचे कडेन विचारलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका नव्यान नदर हें शिकोर. जेजून ताका सांगलें, नव्यान नदर घे, तुज्या बाबार्थान तुका बरो केलो. रोखडीच ताका नदर आयली आनी देवाची तुस्त करीत तो ताचे फाटल्यान गेलो. आनी हें पळोवन सगल्या लोकांन देवाक दिनवासलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाळ भाऊ विनायचो जबाब गीत आमचो जाला, तुज्या मोगा खातीर सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय. काय बरीं उतरां, बरवंशाची, बुजवणीची. देवाच्या मोगा खातीर देव आमचो जीव सगल्या संकोश्टांतलो वाटोवंक दोन दिसाक हार्पीत जाता आनी तयार आसता. आनी आयच्या दिसाक शुभ वर्तमानांत आमी हेंच पळयता. जेजू जेरुकी लागीं पावता आसतना एक कुड्डो आड्डून बोवाळ मारता, जेजू दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूत कोर. कित्याक ताणें आयकलें हो एक प्रवादी, हो एक बरो मसिया कसो आयला, सगल्यांक बरो करता, कुड्ड्यांक, तोंट्यांक, पांगड्यांक परतून तो बरो करता म्हूण हें आयकून खिरीत भाशेन आपल्याची दया कर म्हूण तो बोबाड मारूंक लागलो. पूण लोक थंयसर आमी जाणा जसो एक गुरू आपल्या शिसां बरोबर वाटेरूच बाबा विणो शिकोवन दितालो. आनी जेजू शिकोवन दिता आसतना हो कुड्डो बोबाड मारता म्हणून लोक ताका म्हणूंक लागलो, ओगो राव. आनी तो उदीक जेजून आपल्याक आयकूं सारकें ह्या लोकांन ताचे सरभोंवतणी बेडो घातला, ताचेऊन आपलो ताळो वयर पावचो, ताच्या कानार पडचो, हाका लागून व्हडल्यान आड्डून म्हणूंक लागलो, जेजू दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कोर. आनी जेजू बाबू बेडिनो ताचो ताळो आयकता आनी ताका आपोवंक काडटा. जेन्ना लागीं पावल्या उपरांत जेजू ताका म्हणटा, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? एके भाशेन भासाभास करता ताचे लागीं. ताचें मन पयले सुवातेर देवाचे काकलुतीक जेजू गोडटा. ताचें काळीज, ताचें जिवीत एके भाशेन ताच्या दोळ्या मुखार दवरता. तुका हांवें कितें केल्लें जाय? म्हणजे तुका नदर जाय वो तुज्या जिविताचें बदलप जाय? भाऊ भयणो, कुड्डो सजमता. एकाच उतरान जेजू आपल्याक कितें मागता तें तो समजून घेता आनी बेगीनूच म्हणटा, सायबा, म्हाका नव्यान नदर हे शिकोर. कसली नदर? भावार्थाची. कसली नदर? बरवंशाची. कसली नदर? म्हज्या उण्या विस्वासाक अदीक म्हाका विस्वास थीर करपाची. आनी हें पळोवन जेजू ताका म्हणटा, नव्यान नदर घे, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. म्हणजे जेजू ओळखून घेता ह्या मनशाक कितली गरज, कितले खोलायेन तो आपल्या लागीं मागता. आनी आपलें जिवीत हो मनीस बदलून जेजू ताचे लागीं मागना, म्हजो पाटलाव कर, ना. होच मनीस बाबा भयणीनो रोखडोच ताची नदर आयल्या उपरांत देवाची पयली सुवातेर तुस्त करता, देवाक वाखाणटा आनी उपरांत बाबा भयणीनो जेजूच्या फाटल्यान वता. आमच्या जिवितांत असल्यो घडण्यो जायत्यो घडटात. देवा लागीं आमी मागता, पूण खरेंच स्थिरायेन आमी मागता जाल्यार आज आमकां ह्या शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू विचार करता. जरी तर आमी उण्या बाबार्थाची मनशां जायते फावटी दुबावता, जायते फावटी देवाचेर आमी हांकडेता, देवाक आमी गुणगुणकार करता, जाल्यार आज आमकां हें किरीत भाशेन विवरण दिलां तें आमचो भावार्थ उदीक थिराय करूंक आमकां आव्हान दिता. दुसरे सुवातेर देव आमकां केन्नाच सांडिना आनी हाका लागून आयच्या जबाब गितान आमी काय बरें म्हणलां, तुज्या मोगा खातीर सर्वेस्परा
म्हजो जीव वाटाय. आनी देव आमचो जीव दर एका संकोश्टांतलो वाटावंक सोदता, दर एका आडकुळी मदें, दर एका कोश्टा मदें, दर एका आमच्या जिविताच्या अडचण्या मदें देव आमकां वाटायता. आनी आपल्या मोगा खातीरूच न्हय, पूण आमकां आपल्या सारकी रचल्यान आमकां आपल्या ताटार किरीत भाशेन भासावणी दिल्या आनी आमकां ताणें सदांकाल आपली भुरगीं करून घेतल्यान देखून आपल्या मोगा खातीर तो आमचो जीव वाटायता. आयच्या दिसाक त्याच देवाची कृपा आमकां मागुया. भाग्यवंत एलिझाबेथ हांगरीची हाचो आमी उगडास करता तेन्ना गरिबां खातीर एक खरेंच व्हडल्या कुडाची ती आसली, पूण आपलो जीव तिणें गरिबां खातीर खर्चिलो. सगलें आपलें आसलें तें गरिबां खातीर भेटयलें. कालच्या दिसाक आमी गरिबांचो उगडास केला तेन्ना आमच्या जिवितांत जाता जाल्यार आमी कितें भाशेन धर्म दान करुया, जाता तितलें आमी गरिबांक भेट करुया, आमच्या शेजार सामाऱ्यांक आसलेल्यांक आमी हुस्को धरुया, देवाची काकलो दुसऱ्यांक दाखोवया. हीच कृपा आमकां मागून घेवया. दानाच्या वेळार आमी लायन घेवया. C2 पेज नंबर 28. C2. म्हज्या भाव भयणी म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सुर्गीच्या बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताचो प्रेमीत मोग भक्तीपणी आमी संभ्रमतांव तातूंत वांटो घेवन तुज्या भक्ता वरवीं तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान दिसान दीस वाडोवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमची सगळें आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारांक सासणाच्या देवा सर काड्यांचो तां जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गीच्या राजा खातीर आपलें जिवीत भेटयलेल्या किरीत भाशेन भाग्यवंत एलिझाबेथ तुज्या भक्ता पासत तुजे विचित्र मोगाची मांडाबोड आमी वाकाणटाव. आपल्या औरंगाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां चाकूंक दिताय. देखून सगल्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक बेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो,
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराराची रगत, पातकांचे बोगसोनी मेळच्याक तुमची पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपोरगोटुया तुझ्या कुसानी सोर्बोनारा आमची सोर्बोन को. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरभणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्ता लोलयेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या पाप साहेबाक, फिलिप नेरी आमच्या बिस्प साहेबाक, सिमा आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची येवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन झुजे बागेवन दवरता आनी सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगात तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोरपोद्वेदार बापा सोरमोंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. देवाची काकलूत आमकां मेळटली जेन्ना आमी दुसऱ्या काकलुती वोन जातल्या. 2 दिसाक हीच काकलूत आमकां मेळोवंक देव जसो दोयाड तशें आमी दोयाड जावं. जेजून शिकयलेलें मागणें सगलीं बरोबर आमी म्हणुया. आमच्या बापा सगळीच्या जें नांव पवित्र जावं, शेरास आमकां येवन तुजी खुशी सदां जाता. आमचो दिसपटो गिरास आमकां आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बस आनी आमकां तांणी पडूं नाका पूण वायटान सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखात आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान अत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंचे दवरतामुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जी कुशे परमा तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. दयाळ आनी काकलुती वंत वच आमचो देव. उदीक तिरायेन आमी ताचेर बावार्थ दवरूंक आमचो बरवंसो आमी उदीक गोट करूंक तोच आमकां आपयता. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी.
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तू भोव पवित्र संस्कार तू भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तू म्हज्या काळजांत तू म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा भोव पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला देखून तुका आमी काळजांत तान दिन वाचता जशें भाग्योंत एलिझाबेथीन थांबून आसतना तुजी भोक्ती आनी उपरिमीत मोगान तुजे पोजेची सेवा केली तशेंच आमच्याय भावा भयणीची चाकरीन आमचें जिवीत खर्चूंक आनी अशी काळजांत तान तुजी खरी भोक्ती करूंक आमकांय कृपा दी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.